केळीनी उसगांव एका तरणाट्याचेर जीव घेणो हल्लो केलो। बापूय पुतान लोखणाच्या रोडान एकल्याक मरसर मारलो। ह्या प्रकरणात मारबळी जाल्ल्या तरणाट्याक उपचारा खातीर जीएमसीत भरती केला। पुलिसांनी दोगा दुबावितांक अटक केली। फोंडे पुलीस ह्या प्रकरणाचो तपास करतात। केळीनी उसगांव या वाठारांत काल सांजवेळार एका गॅरेजीन एका मेकानिकाचेर प्राणघातक हल्लो करपाची घडणूक जाली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कुणाल सनगांवकर आनी किशन सनगांवकर हे दुबावीत आनी एक गाडी पेंटिंगा खातीर दिल्ली आनी पेंटिंगाचो जो रेट ठरलेलो त्याच्या पेक्षा उणे पयशे दिल्या म्हणून संबंधीत मेकानीक जो आसा अशोक कुमार बाबाजी सेठी पिराय 55 वर्सां मूळ रावपी ओडिशा हाच्या मदीं आनी तो किशन सनगांवकर हांच्या मदीं वाद जालो। वादाच्या रुपांतर नंतर किशनान आपल्या चल्याक आपोवन हडलो झडली जाल्या म्हणून किशनाचो चलो जो आसा कुणाल सनगांवकर आनी ह्याना बरोबर तेचो एक लोखणाचो रॉड काडलो आनी त्या मेकानिकाच्या तकलेर कांचिलार मारलो। तो मेकानीक अशोक कुमार बाबाजी सेठी गंभीर जखमी जाल्लो आसा। ताका काल अत्यवस्थ अवस्थेत ताका गोमेपत दाखल केल्लो आसा। तेची प्रकृती गंभीर आसा। मजगतीं फोंड्या पुलिसांनी निरीक्षक विजयनाथ कवळेकर हांच्या फुडारपणा खाला दुबावीत जे आसा कुणाल सनगांवकर आनी ताचो बापूय किशन सनगांवकर तांकां सध्या ताब्यात घेतल्या, तांकां अटक केल्ली आसा। फुडलो तपास सुरू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान शेखर।